मोस्ट ऑफ द गाडीज आमचे सांजेच चालू असता म्हणून आम्ही सगळं आमचे फुल टीम आयला आणि आम्ही रावल फॉन्ट सर्कलाकडे इन्स्पेक्शन केले गाड्यांचे. मागीर आम्ही ऑपोजिट रेल्वे स्टेशन थंयसर केले आनी बिहायंड रेल्वे स्टेशन अँड इट इज नियर फायर स्टेशन म्हणजे एड्रेस फायर स्टेशन. ऑल दीस गार्डाज वर इन्स्पेक्टेड. मोस्ट ऑफ द गार्डाज दे डोंट हॅव लायसन्स बिकॉज दे से आमच्याकडे येना म्हणटा म्युनिसिपल पंचायत NOC ना. आणि आता एक 5 गाड्यांक आम्ही फायन मारले कित्याक दे वर टोटली अनहायजिनिक. इतले बुरशे की तांकां आमी सारकेच बंद केल्या आनी तांकां अँड वी आर एक्सपेक्टिंग क्विक रिप्लाय फ्रॉम देम. म्हणजे तांकां स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सगळें निवळ करचें पडटा. ओके. आणि कितें अशें अनहायजिनीक म्हटल्यार अनहायजिनीक म्हणजे अक्षरशः तेंच्याकडे कांयच ना. सगळे प्लास्टिकचे हे लायल्ले असतात तेंच्यांनी. टेम्पररी असा. गाडे फुडल्यान असा. फाटल्यान सारखे फुल फ्लेश रेस्टॉरंट चलयता. नो वॉटर सप्लाय, टॅप कनेक्शन ना, वॉशिंग सिस्टम ना, सगळे गटरान ओपन सोडला. सो ताका लागून म्हणजे खावपाची सारखी मानसुकीच ना. इट इज व्हेरी डर्टी. रॅट्स ऑल्सो आर सीन मुव्हिंग हियर अँड देर आणि आमकां ताका लागून बंद करचेच पडले. कितें अजिनोमोटो बीन कितें मेळ्ळो थोडे? अजिनोमोटो, फूड कलर्स, न्यूजपेपर हे सारखे फुल फ्लेश चालू आसा.